स्वतंत्रताय दिसा निमतान पणजे पोरण्या सचिवालया सामकार कार्यावळ जाली। ह्या सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, विरोधी पक्ष फुडारी युरे आलिमाव, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे आनी हेर मानेस्तूय हजर आशिल्ले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन 2047 मेरेन विकसित भारत करपाचे सपन पळयलां। त्या खातीर विकसित भारत आनी विकसित गोंय करपाक गोंयकारांनी पुराय योगदान दिवचें अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां। तशेंच येवपी 19 डिसेंबर मेरेन गोंय 100% साक्षर राज्य म्हण जाहीर करपाची मोख आसा अशें दोतोर सावंतान मुखार म्हळां। जनतेक आपल्यो अडचणी मांडपा खातीर मुखेलमंत्री हेल्पलायन सुरू करपाची घोशणा मुखेलमंत्र्यान जाहीर केल्या। अर्डेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। 19 डिसेंबर 2024 पर्यंत आमी 100% साक्षर जावपाची मोख दवरल्या। प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी एक्टाच्या अंतर्गत विविध शैक्षणिक संस्थांनी आपले कार्य गोंयांत सुरवात केलां। एकदा विकसित भारत 2047 विकसित गोवा 2047 हे स्वप्न साकार करपाक आमी सगळ्यांनी योगदान दिवचें। म्हाका याद जाता म्हणजे स्वतंत्र सेनानी आपल्या प्राणाची आहुती देश स्वतंत्र करपा खातीर दिली। हांव समेस्त गोंयकारां कडेन आनी भारत देशवासियां कडेन मागता की तुमचो मोलादीक वेळ आनी योगदान तुम्ही विकसित भारताचे स्वप्न साकार करपाक दिवचो हें तुमचे कडेन। सरकारा कडेन तक्रारी करपा खातीर सीएम हेल्पलायन ही स्थापन आमी आयच्या दिसा पासून करता। खाण अवलंबीत लोकांचे भवितव्याचो उदरनिर्वाहाचो विचार करून आमी मायनिंग ब्लॉक्सचे ऑक्शन ऑलरेडी सुरवातूय केला। 2 दिसा पयलीं उरलेल्या 3 ब्लॉकांचे ऑक्शन केला। डंप पॉलिसी म्हज्या सरकारान डिक्लेअर केल्ली आसा। ह्या निर्णयांतल्यान राज्याक महसूल तर मेळटलोच, बट खाण पट्ट्यांतल्या लोकांक ह्यो रोजगाराच्यो वेगवेगळ्यो संधी ज्यो आसा ह्यो हांगासर उपलब्ध जातल्यो।